अणकारीत केल्ल्या पुस्तकाक पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. गोंया भायल्याय कोंकणी साहित्य पुरस्कारा खातीर वेगळी अशी आमची विभागणी केल्ली आसता. ह्या गोंया भायल्या लेखकां खातीर आशिल्ल्या पुरस्कारा मदीं धापल्ली घडिता स्टॅन आगेरा मंगळूर कर्नाटक हांकां फावो जाल्लो आसा. आतां आमी कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कारा कडेन येतात, जाका आमी 2025चोच कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कारा कडेन येता. हातूंत जीवन सिद्धी लायफ टायम अचिव्हमेंटाचे हे पुरस्कार आसा. ताणें सातत्यान वावर केला अशा मानाधिकांक हो पुरस्कार भेटयतात. साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2025चो श्री पुंडलीक नारायण नायक हांकां फावो जाता. साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार 2025 डॉक्टर जयंती नायक हिका फावो जाल्लो आसा. युवा चैतन्य पुरस्कार दर वर्साक आमी 2 युवा चैतन्य पुरस्कार भेटयतात. हे खेपेक चेतन खेडेकार आनी फादर रॉमन रॉड्रिक्स ह्या 2 युवकांक हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. त्या भायर कोंकणी प्रसार माध्यमां आसा आमची, ह्या प्रसार माध्यमाच्या कौशल्यवंत मानाधिकांक हे पुरस्कार आमी भेटयतात. हे फावटी भांगरभूंयचे संपादक महेश दिवेकर हांकां हो डिजिटल माध्यम कौशल्य पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. डिजिटल कसो प्रसार माध्यम, प्रसिद्धी माध्यम. शणै गोंयबाब कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार होय बीन एक लायफ टायम अचिव्हमेंट पुरस्कार, जीवन सिद्धी पुरस्कार. RBS कोमर पंत हांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. माधव मंजुनाथ शानबाग कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार हो गोंयच्या भायर रावन कोंकणीची सातत्यान सेवा करता अशा मानेस्तांक भेटयता. 2025चो ह्या वर्साचो केरळचे आमचे कोंकणी भाव मुंबयचे आमचे कोंकणी भाव डॉक्टर चंद्रशेखर शणै हांकां 2025चो फावो जाल्लो आसा पुरस्कार. कोंकणी कला सेवा पुरस्कार भेटयतात दर वर्सा. कलेच्या मळार रावन कलेच्या माध्यमांतल्यान कोंकणीची सेवा करपी कलाकारांक हो पुरस्कार भेटयतात. 2025चो 80-85 वर्साचे ज्येष्ठ कलाकार तियात्र माचयेवेले CD सिल्वा हांकां फावो जाल्लो आसा. कोंकणी डिजिटल कला सेवा पुरस्कार म्हणून ह्या वर्साच्यान आमी सुरू केल्लो आसा. डिजिटल माध्यमांतल्यान कला आनी कोंकणीची सेवा. 2025चो हो पुरस्कार श्री जॉन आगियार हांकां फावो जाल्लो आसा. कोंकणी संस्था ज्यो आसा आमच्यो कोंकणीच्यो वेगवेगळ्या मळार काम करपी, ह्या कोंकणी सेवा संस्थांचो पुरस्कारान 2025चो पुरस्कार दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र दिवचल हे संस्थेक फावो जाल्लो आसा. हे आशिल्ले आतां मेरेनचे आमचे 2025चे पुरस्कार. तेच पद्दतीन 2026चे पुरस्कार आमी जाहीर करता. सर्वोत्कृष्ट कविता ग्रंथ समीर साटये हांच्या हांव वाचूंक सोदता म्हजी वळख ह्या कविता संग्रहाक फावो जाला. कथा कादंबरी हे वळेरेन मम्मी ह्या कथा संग्रहाक ताणें आगुस्त बार्रेटो हाणें बरयल्ल्या ह्या कथा संग्रहाक हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. नाट्य लेखन पुरस्कार होम मिनिस्टर ह्या नाटकाक फावो जाला. लेखक आसात सुशांत लक्ष्मीकांत नायक. निबंध प्रवास वर्णन हे वळेरेन शाय आनी अंतर्दृष्टी एच मनोज हांकां फावो जाला. संशोधन शास्त्रीय समीक्षा हे वळेरेन कोंकणी चंपू काव्य गायत्री देवी भोव आनी भाव आनी प्रभाव श्रीमती प्रियदर्शनी तडकोडकार हांकां हो फावो जाल्लो आसा. बाल साहित्याच्या वळेरेन मिंटू करता मज्जा
फिलोमिना फ्रांसिस्को हे लेखिकेक फावो जाल्लो आसा. अणकार वळेरेन आजी अलीची फुलकान आनी हेर काणयो सौ स्नेहलता भाटीकर हांकां फावो जाल्लो आसा. गोंया भायल्या कोंकणी लेखकां खातीर आशिल्लो पुरस्कार साहित्याचो पुरस्कार आमगेल कारवार ह्या पुरस्कार श्री संदेश बांदेकार हाणें बरयल्ल्या पुस्तकाक फावो जाल्लो आसा. आतां आमी कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार घेतात. साहित्य प्रतिभा 2026 वर्साचो साहित्य प्रतिभा पुरस्कार भौमानाधिक देविदास कदम हांकां फावो जाल्लो आसा. साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार भौमानाधिक बालचंद्र गांवकर हांकां फावो जाल्लो आसा. युवा चैतन्य वर्सावळी प्रमाण 2 पुरस्कार आसतात आमचे. ह्या युवा चैतन्य पुरस्कार भौमानाधिक शलाका देसाय आनी रजत हेगडे हांकां फावो जाल्लो आसा. कोंकणी प्रसार माध्यम कौशल्य पुरस्कार लौकीक शिलकार हांकां फावो जाल्लो आसा. शणै गोंयबाब कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार भौमानाधिक उल्हास यशवंत नायक हांकां फावो जाल्लो आसा. माधव मंजुनाथ शानबाग कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार गोंया भायल्या मानेस्तां खातीर दितात आमी. 2026 वर्साचो भौमानाधिक TR सदानंद भट केरळच्या राज्यांत पावला. कोंकणी कला सेवा पुरस्कार परत तियात्राच्या पालकावेले कलाकार फामाद कलाकार प्रिन्स जॅकोब हांकां हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. कोंकणी डिजिटल कला पुरस्कार ह्या वर्साचो अंदूच्यान सुरवात केला. 2 वर्साचे आमी दिल्यात. दुसरोच आमी आतां जाहीर करता तो माहीम भंडारी हांकां फावो जाल्लो आसा. आनी कोंकणी सेवा संस्थांचो पुरस्कार 2026 वर्साचो अंत्रुज घुडयो बांदोडे फोंडे हे संस्थेक फावो जाल्लो आसा. हे आशिल्ले आमचे 2 वर्साचे पुरस्कार आमी आतां जाहीर केल्ले आसा ऑफिशियली. सगळ्यांक देव बरें करूं. आमी 20 तारखेर कोंकणी राष्ट्र मान्यतायेच्या दिसा ह्या पुरस्कारांची भेटवण पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत जातलो हो पुरस्कार सुवाळो. तेन्ना हांव भेटयतले. मानाधिक मुखेलमंत्री त्याच प्रमाण मुखेलमंत्री मुखेल सोयरे म्हणून आसतले. गुजरात साहित्य अकादमीचे मानाधिक भाग्येश झा IAS खास सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. कुवेंपू एवॉर्ड विनर आनी सरस्वती सन्मान पुरस्कार घेवपी कोंकणीतले दिग्गज कादंबरीकार महाबळेश्वर सैल मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. आनी आमचे राजभाषा संचालनालयाचे संचालक त्याच प्रमाण सचिव संचालक आनी संचालकाचें नांव मेघनाथ परब आनी सचिव राजभास सचिव प्रसाद लोलयेकर ह्या सुवाळ्याक मानेस्ताच्या रुपान हाजीर आसतले. आनी सबंद गोंयभर तशें गोंया भायलेय बीन कोंकणी समर्थक कोंकणी लेखक संघटक कलाकार हे कार्यावळीक हाजीर आसतले. सगळ्यांनी हाची नोंद घेवची. 20 तारखेचो राष्ट्र मान्यताय दीस व्हडा दबाज्यान मनोवपा खातीर आमी तयारेक लागल्या. आनी हो व्हडलो सुवाळो तो त्याच राष्ट्र मान्यतायेच्या दिसाचो सुवाळ्याचो भाग आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. पुरस्कार नॉमिनेशन मागयता काय कोंकणी कमिटी घेता कितें कशें बरें आमी म्हयनोभर पयलीं नॉमिनेशन मागयता जाहीर करता पेपरांचेर. ह्यो कॅटेगरीन आमी ह्या वर्साचे पुरस्कार दितले. तेन्ना तुमी कोणें अनुमोदन करपाचें आसा सूचना करपाची आसा स्वताची पुस्तकां घालपाची आसा जाल्यार तांकां आमी माची उक्ती दवरता. आनी त्या प्रमाण ही पुरस्काराची पुस्तकां येतात. त्या भायर आमी खास समिती नेमून कांय मुखेल पुस्तक जी बरी पुस्तकां आसात ती बरी पुस्तकांय बी वेगळी काडपाक लायता. आनी मागीर परीक्षक मंडळ सगळ्या कॅटेगरी खातीर
कथा कविता निबंध सगळ्या वळेरी खातीर विभागा खातीर वेगळी परीक्षक मंडळां आसता, तांच्यो मिटिंगो जाता आनी त्या मिटिंगेंतल्यान त्या बसकांतल्यान हो निकाल आमी आमच्या वावुरपी समिती मंडळान मांडटा आनी थंय मांडून जाल्या उपरांत विधिवत रुपान आमी हांगा तुमचे मुखार हाडटा. आं पुस्तकांचो जर विचार केलो जाल्यार कथा कवितांनी चड आहे आनी नॉमिनेशन जी मानेस्तांची नॉमिनेशनां आयल्या ती चड अशें न्ही. नंबर जर आंकडो पळयलो 4 ती एवरेज अशीच आसता, कोण घालता तशें चड अशें आनी कमी अशें न्ही. 2025 पुरस्कार दिवपाक पिरियड सुरू झालो. तुम्ही बरोबर कितें वर्सान दिताले तुम्ही 2025-26 बरोबर ना, आमी वर्सान वर्स म्हणजे एक वर्सा आमचो 4 वर्साचे वांगडात दिल्या, मागीर आमी 3 वर्साचे वांगडात दिल्या, आतां 2 वर्साचे आतां कॅटेगरी आतां ते 1 वर्स अशें फुडें वतले. जेव्हा कोंकणी अकादमी ही एक आता गव्हर्मेंट हे आसा, पण अजूनही कोंकणी अकादमीची स्पेशल अशी इमारतूच ना. कारण तुम्ही हांगा थंय हे करता केन्ना अशें कितें तुमी सरकारा कडेन मागणी करूंक की कोंकणी अकादमी कोंकणी भवन जावचें, पण मराठी अकादमीचे परवरी भवन ना, तुमी काय असो हे करूंक ना? आमी प्रयत्नान आसा. आमच्या वावुरपी समितीनी हो विचार आयला, आमच्या जनरल कावन्सिलांनी हो विचार आयला आनी त्या प्रमाणे आमचो प्रयत्न आमी चालू दवरला. आमच्या ऑथॉरिटी कडेन उलोवन त्या विशींचे आमचे विचार जे कितें आसा, कित्या खातीर आमकां भवन जाय हाचो आमी सगळो येवजणेचो एक पत्र तयार केल्लो आसा आनी आमी कोंकणी भवनाच्या प्रयत्नान आसा. कोंकणीन ट्रान्सलेटर खूब आसात आनी वेगवेगळे मळार ते काम जाता ना अशें कांय जाणांचें म्हणणें आसा आनी थोडे जाय थंय तांकां त्या टायमार मेळूना आसत, पूण ट्रान्सलेटर आसात आनी ट्रान्सलेशनाचें काम चल्लां. आमी स्वता अकादमीन प्रयत्न चलयला आतां ट्रान्सलेटरांची खास कार्यशाळा ऑर्गनायज करपाक आनी ऑलरेडी आमी थरयलें सुद्दां. आनी एकूच कोंकणी अकादमीनूच न्हय, युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमांतल्यान अणकाराचें काम चालू जावचें म्हूण कोंकणी अकादमीन तांकां तेंको दिला. त्या भायर आनी वेगवेगळ्या कॉलेजांनी आमी खास मागलां की एकूच कॅटेगरी न्ही, अणकाराचे खूब कॅटेगरींतल्यान वाव जावचो हाजे प्रयत्नान आमी आसा. डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज चालू सपोर्ट तुमकां कसो मेळटा? हां, कितें म्हणटाले? डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज चालू सपोर्ट तुमकां कसो मेळटा? डायरेक्टर ऑफिशियल लँग्वेज आमची अम्ब्रेला इन्स्टिट्यूशन, आमची ती उच्च बॉडीन तांच्या अंडरूच कोंकणी अकादमी चलता, तांच्या मार्गदर्शनान चलता. आमी बी कितें सुचोवणी आसल्यार तांकां करता, तांचे कडेन विचार विनिमय करून काम फुडें व्हरता. तर कोंकणीचे पुस्तकां नाट्य जावं किंवा कविता हितून आतां वाड जाय आसा काय तशीच आसा? कारण आतां कोंकणी अकादमी पुस्तकां काडटा, जे मानधन दिता, कोणी नवो युवक कोणी पुस्तक काडटा ताका हे दिता, जशी मराठी अकादमी तशी ही पुस्तकां हे करपाक वाड जाता काय कमी जायत आसा? वाड जाता, निश्चित वाड आसा, वाड जाता. गेल्या वर्सान ह्या वर्सा भितर कसो कितें एवरेज जर तशें जर हेंच केलें जाल्यार आठवड्याक आमची कोंकणीची 3 तरी पुस्तकां उजवाडा येता आठवड्याक. हय, खंय ना खंय तुमकां पेपरार वाचूंक मेळटलें, जावं फुडें आसा म्हणून तरी कळटलें आठवड्याक. आनी ती फक्त कवितेची येना, कांय कडेन समिक्षेची येता, कांय कडेन नाटकाची येता, कांय कादंबरीची, संशोधनाचेंय बी काम मुखार वता. कोंकणी पुस्तकाचो हे वाडत चालू आसा? आसात. सगळ्यांना डिजिटल प्रेझेन्स कोंकणी डिजिटल सेवा म्हणून डिजिटल कला सेवा, हां, अंदूच्यान आमी नवो केला तो. अंदूचो डिजिटल कला सेवा पुरस्कार असो मंचीय कला आसात आमची, माचयेर रावून संगीत नाटक जावं सादरीकरणाच्या कलेच्या माध्यमांतल्यान जाणें काम केलां. तेतून लोककलाय आयली, लोककलेच्या माध्यमांतल्यानय काम केलां. पण आतां नव्या युगा प्रमाण डिजिटलाच्या माध्यमांतल्यान कंटेंट क्रिएट करता, एज्युकेशनल कंटेंट क्रिएट करता, आमच्या सांस्कृतीक सामाजीक जिणेची वळख घडयता, कोंकणी जिणेची वळख घडयता. मिठागराचें आसूं शेताचें आसूं, पूण तो कोंकणींतल्यान आमच्या संस्कृतीची वळख घडयता.
आमच्या साहित्याची वळख घडयता, समीक्षकीय उलोवप करता, अशे वेगवेगळी माध्यमां तो सोदून काडटा आनी कोंकणी लोकां मेरेन चडांत चड कलात्मक रितीन पावयता अशा मनशाक हो पुरस्कार आमी अंदूच्यान सुरू केला. हळू हळू ताका आकार येवचो, हळू हळू तो वाडचो, इतली आमची अपेक्षा आसा. थँक्यू सर.